आणि ह्या मार्केटान आता कितें चल्लां तांकां बसोंक खूब जाणांनी म्हटलें तशें आतां बसोंक तांकां जागो ना लोक सगळे भायले तांकां काडपाची आमची ताकद ना आमी तांकां काडिना कित्याक आमचे हात बांदलेले आसात ते कारण हांव नको सांगपाक तुका खूब कारणां आसात तेजी करप्शनूय आसतलें आनी कितें आसतलें नाते साठे आसतले तेन्ना ती काडपाची कॅपिसिटी आसपाक जाय आनी तेन्ना जर हे काडटले न्हू जाल्यार आमी त्या लिडरांक मानपाचें जाल्यार ते लिडर न्हू. हांव मधुकर भोसले सिनियर सिटीजन ऑफ म्हापसा. मग फक्त तुम्ही संधी दिल्या प्रुडंटान फक्त म्हापशेचेरूच 2 शब्द उलयता. 2002 म्हापशेचे सगळे फुटपाथ साफ करचे म्हणून हायकोर्टाचे हे आयले डिसिजन आयले. त्या वेळाचेर सगळे फुटपाथ साफ जाले. ते साफ तेन्ना जाले ते आज आसा काय तशे. ताच्या नंतर कितलीच कावन्सील आयली. सध्या आमच्या म्हापशे कावन्सिलाची स्ट्रॅटेजी कितें जाल्या फक्त जो तो पयशे करपाक आसात तांकां इलेक्ट जावंक जाय तांकां दुसरें कांय तांचे मोटोच ना किंवा तांकां अशें करून म्हापशें आयलो की आपूण बरें बरें कितें करतलो सुदारणा ना ना ते सुदारणा फक्त स्वताचीच करता. आज फक्त पर्टिक्युलरली नांव सांगिना कोणी आपली सुदारणा केल्या ती पण आयले ते सगळे सुदारणा करपाक. जर लोकांचे घर आतां मार्केटांत तांच्यांनी पयलीं येवन पळोवंक जाय आशिल्लें बाबा ते फुटपाथ जेन्ना केल्ले ते साफ आसा काय लोकांक चलूंक मेळटा काय. आज प्रत्येकान कितें केलां 4 दीस नाटकां केली परत हाडून सगळे बोलले लोकांक तातूंत वचूंक मेळना ताचे पासत लोक वाटेन वतात. बरें दुसरो एक मार्केटाचो आनी एक हे आसा म्हापसा एक मेन दरवाटो आसा ज्या जाग्याचेर गणपती पुजता. ह्या गणपती पुजता ताचेर पयले लॉटरीवाल्यांक तांच्यांनी स्कोप दिलो. लॉटरीवाले जाल्यार आतां तुमी मार्केट ते पळयशी जाल्यार 4 फावटी तर मार्केटांच्या लोकांक काडून काडून रिहॅबिलेट केले ज्या जाग्याचेर नवीन नवीन कॉम्प्लेक्स जे डेव्हलपमेंट हेंच्यांनी केलां. पण तुम्ही केन्ना जर काडून तुम्ही उडयले जाल्यार ते पयलीं आशिल्ले ते खंय गेले नवे हातून गेले. पण आता ते भरलेलेच आसा उलटे दिसान दीस बसा आनी प्रत्येकाचे अशें आयकूंक येता की इट इज चार्जेबल कोणा कडेन 5-10 लाख रुपया घेवप आनी तांकां एक शॉप दिवप. तुमी येवन रावपाचे दुसरे कावन्सील येयले तेंच्यांनी काडपाचे आनी ते नवीन हातून तांकां रिहॅबिलेट करपाचो. ही स्ट्रॅटेजी बंद जावंक जाय. जर कावन्सील खरेंच येतले ताका बरोबर जर कितें करपाचें पयलें ताणें फुटपाथ साफ करचे. तो पयले मेन म्युनिसिपालिटीचे मार्केट आसा ते साफ करचे आनी थंयचे वेकंट प्लेस ती दवरची. बाकीचे सरावंडींग हे जर 2-4 प्रस्न सुटत न्ही जाल्यार बाकीचे सगळे सुट्टले. हे सगळे तातूंत जायले त्या मार्केटान थंय लॉटरी घेवंक तो स्कूटर हाडटा थंय दवरता ताचेर कोणाचेच एडमिनिस्ट्रेशन म्हापसा म्युनिसिपालिटी एट दीस मोमेंट देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल. पण हे करून जर हे म्हापशे जर सुदारतले जाल्यार पयले कावन्सील सुदरोवंक जाय आनी त्याच वेळाचेर म्हापशे सुदारतले. म्हापसा कावन्सील म्हापसा हेंचो हे एक वोटर्स हांव आतां ते उलयले भोसले उलयलो दिलीप नाटेकार उलयलो कोण उलयलो पण म्हापशा हे अशें की खंयच्यान सुरू जाला ल्हान म्हापशा आतां 15 ते 20 वॉर्ड जाले. म्हाज्या हिशोबान 15 ते 20 वॉर्ड हरशी गरजूच ना. म्हापशा ल्हान आमचे म्हापशा तारी कडेन सुरू जाला DMC कडेन सोंपला पण 15 ते 20 करपाक हेचो हेतू कितें म्हाका कांय समजना. आनी गार्बेज म्हणटा पळय गार्बेज वयता थंय गार्बेज वयता थंय गार्बेज आमच्या अंचवाटान यो गार्बेज खोल्ले यो गार्बेज आतां सातेरीचे हेचे आमचे राष्ट्रोळी आशिमेर थंय अक्षरशः वयशी अशी घाण येता जाणा भुरगे सुद्दां वतात जाल्यार म्हाजो भुरगो वयता वांगडा पप्पा कितें रे म्हणटा घाण म्हणटा अक्षरशः. हे अशी परिस्थिती म्हापशान जाल्ली आहा. हेचेर काय कोणाची काय सुदारणा ना. फक्त कशें आपले कितें तें पळोवप. आतां बाजारान दिलीपान म्हटलें तशेंच हेणें म्हटलें तें भोसलेन म्हटलें तें राठोडान आमच्या गोंयकारांक खूद गोंयकार आहा पळय तांकां थंय प्रोत्साहन ना. फक्त भायले लोक येतात पळय तांकां प्रोत्साहन पयलें. भाजी मार्केट बांदलां हे भाजी मार्केट कशें आसूंक जाय. आतां बॉम्बे सायडीक वच बेळगांव भाजी मार्केटूच आवटसायडर भाजी मार्केट कोण बसनात. हे पार्किंग म्हणून सांगतात थंय भाजी मार्केट हाडून बसता कोण बसयल्या. आमचो लोक बसला म्हाजो बापूय बसला आवय बसला कोण ना भायले लोकांक. आतां कॉफे कॉर्नराचे थंयसर ते मांड काडले 5-6 मांड काडले थंय पार्किंग म्हणून सांगलेले थंय कोण बसले. आतां ते कानातली कांकणां बिकणां हे कोण लोक बसले कोणे बसोंक दिले हांकां. आनी आमचो लोक बसला हांव बसत थंयसर म्युनिसिपालिटीचे येता तुजी कंप्लेंट केल्या तूं हांगाच्यान काड. हे आमच्या लोकांक खूद गोंयकार हे मातयेन जल्मलेले लोकांक त्या लोकांक हे अशें करतात.
आनी कितें सांगपाचें उरलां तें म्हाका ते लोक आतां जनता सांगतली कितें तें. म्हजें नांव सुदीन नायक आनी हांव गणेशपुरी हावजींग बोर्डाचे वोटर्स हांगा. जे सगळे आमच्या लोकांनी हांगा जे डिग्निटीज येयलेले सगळ्यांनी पळय एक मत मानल्या प्रमाणे अशें दिसता की जे म्हाजे पर्सनल ओपिनियन आहा ते सुद्दां एक्चुली हांगा ट्रू जाता की सगळे जाणां म्हणटा बाबूश पात्रांव आमचो खूब बरो, इज नायस पर्सन आनी सगळ्यांक तो हेल्प करता. आनी हेल्प कसल्या तर्फेन करता ते आतां पळयलेलें आहा, इतक्या लोकांनी उलयल्ले आहा ते की हितून कळोन येता की सगळे म्हणजे सगळ्यांनी आपले फायदे पळोवन सगळे केल्लेले आसा आनी अशें आपले फायदे पळोवनूच सगळे करपाचे आसा. तर तुका प्लॅनिंगाची कित्याक गरज आसा? गरजूच ना न्हू. मनाक मारता थंयसर कितें करपाचें, कितें आमचो हेल्पफूल मनीस आसा. सो अशें समज तुमी म्हणटा एका डेव्हलपमेंट जाल्यार आय रियली डोंट नो वॉट वी आर लुकींग फॉर द फ्युचर ऑफ म्हापसा. सो एक एग्जाम्पल सांगता तुमकां. जेन्ना आतां हांव कॉर्पोरेटांचो काम केल्लेलें आसलें, सो आमी पयले कॉर्पोरेटान समज लायक इफ आय एम सपोज टू सेल ए प्रोडक्ट आनी तो ए प्रोडक्ट समज हांव विकूंक पावना, if I am not able to get revenue for the organization, if I am not able to again discipline my employees, if I am not able to get the results out of my employees, if I am not, and again on that I am also allowing all the unfair means to run the business. अशें समज हांव म्हजें ऑफिस चलयतो आसलो जाल्यार am I fit to be a good boss? I could be a very favorite boss म्हणूंक शकता कित्याक सगळें करूंक दिता हांव. पण am I a good boss who's really going to take the company ahead? कित्याक जेन्ना आमी हांगा कंपनी उलयता आमी आमच्या म्हापशा सिटीचे बद्दल उलयता, आमच्या म्हापशाचे जे आमकां सगळ्या आमच्या काळजा कडेन आसा म्हापशाक आमचे हे म्हापशाकारांक आमी हेज्या बद्दल उलयता. आनी अशें समज आमी आमचे हे चलयतले जाल्यार वी डोंट सी एनी फ्युचर ऑर विजन फॉर द म्हापसा सिटी. हांव आतां मोस्टशे हांगा खुबशे सिनियर लोक आसा रायट म्हाज्या पेक्षा आनी हांव तेंच्या वयान खूब कमी. पण हांव पळयता की हांव जेन्ना ल्हानपणा पासून आसा म्हणजे पळयत आसा म्हापशान तीच एरिया आसा, तेच कॉर्नर आसा, तीच तारीकडे आसा, तेच पिळंगांचो नाका आसा, सगळे रोड आहा तेच आसा. मागीर जाला कितें म्हापशान? वॉट हॅज हॅपन इन म्हापसा इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट? कितें जालां? लोक आतां चडशे लोक हांगा बाजाराचे उलयता. पण हांव म्हणटा टेक एज अ बिगर पिक्चर म्हापशा विच इज नोन एज अ मार्केट टावन ऑफ गोवा, रायट? ऑल ओवर द आमी म्हणटा म्हापसा आमी प्रोजेक्ट करता मार्केट टावन ऑफ गोवा म्हणटा. तेज्या खातीर आमी इतक्या लोकांनी मार्केटा बद्दल उलयले. आनी वॉट इज द इकॉनॉमीक सेल्स म्हणजे जेन्ना डेव्हलपमेंट उलयता आमी तेन्ना कितें म्हणटा डेव्हलपमेंट कितें म्हणटा? थंयसर मार्केट आसा पळय थंयसर सगळ्यांचे जास्त डेव्हलपमेंट जाता. जशें उलयलां तुमचे सगळ्या लोकांनी तुमकां दिसता की हें मार्केट वीच इज येदो व्हडलो आसूं हें डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा. आय फील रियली सॉरी दॅट आमचो MLA जो आहा वीच इज ही इज बीन लिडींग ऑलमोस्ट फॉर 18 years आनी तेज्या पयलीं तो कावन्सिलर आसलो आनी चेअरमॅनूय आसलो. अशें कितें म्हणून प्लॅनिंग केलां? वॉट टायप ऑफ प्लॅनिंग इज दीस? This is actually a misery which is there on Mapshakar actually पळयता. So again, it is not to say that he's, he has gone wrong. I really don't. Probably, yeah, he's gone wrong somewhere very badly. Okay, maybe. What you want to say is a good person. You have a good person there, but is it converting into good vision? It is. Or It is a not. question to be It is not happening actually. And especially a person who has come from the grassroots level. And सगळे डेव्हलपमेंट जावंक जाल्ले न्हू. And if the same person is there for so many years. Yeah. Well, you should have been really into good development. Okay. Again, point to be noted. The person also holds a 4 portfolio in Goa ministry. He is also a deputy CM. कितें आमचे डेव्हलपमेंट जाल्लेले आसा? The whole ball game is for the last so many years. Nothing it is has not happened. satisfactory. Only buildings Yes. have come, which has been done by the Yes, private party. I will, but yeah. there is no parking. There is no management. There is no healthcare. Nothing. Let me just take the councillor there. सर म्हाका एकूच सांगा की विशय खूब आसा. आमी म्हापसा मेन मार्केटाचेरच उलयले. आतां मदीं कोणें गार्बेजूय म्हटलो, गार्बेजूय हो विशय आसा. एक एग्जाम्पल ताणें म्हटलें की इतकी वर्सां आसा ग्रासरूट लेवलांतल्यान मनीस आयिल्लो आसा. सो तो विजन हें म्हाका 15 वर्सां पयलीं येवंक जाय आसलें. तें आयलें ना. तें येवपाक जाय आसलें. खंय कमी पडलें? हांव म्हणटा आमदाराक हांव ब्लेम करिना. हांव म्हणटा आमकां आमी स्वता सगळ्यांकूच आमी ब्लेम करता. खंय आमी कमी पडले? पयलीं म्हाज्या मित्रान सांगलेली एक गोश्ट बरी आहा की लोकल आमदार बरो आहा म्हटलेलो आहा तेणी सगळें आसा. कारण का सहजासहजी राजकारणाक बरें म्हणपी म्हणिनात की एक्चुली ऑपोजिशनाचे तरी म्हणीत नात.
दुसरी गोष्ट एक लक्षात घेवंक जाय, जशें किटलेकारान सांगलां, म्हापसा हे 50 वर्सां पयलीं असलें मार्केट ते तितकेच उरलेलें आसा. बाकीचेर ताचेर इन्फ्लुयन्स, ताचेर जो लोकांचो भारो, लोकांची ही जी वाडत गेल्लेली आसा ताका स्कोप चड ना. म्हणजे आतां स्कोपान सुद्दां कशें मरड वाडटा, थोडे कडेन मरडा कडेन जाल्लेले पूण मरडे कंजेस्टेड जावंक गेल्लेले आहा. नवीन ज्यो कितें प्लॅनिंग आसा, प्लॅनिंग ना म्हणटा अशें ना, प्लॅनिंग आसा पूण काही प्लॅनिंगाक टायम लागता. आतां हांव सांगता, हो जो रस्तो समोरसून येयल्लो पयलीं तो रस्तो धाकटो आसलो. 2 लेन रोड करपाक, 20 मीटर रोड करपाक सुद्दां हांगातले काही शेतकरी भाव कोर्टान गेल्लेले आसा आमच्या दिवसांनी. ह्यो काही अडखळे येत आसता, एडमिनिस्ट्रेटीव अडखळे आसता आनी काही येत आसता. पूण टोटल प्लॅनिंग हाचेर हांव एग्री जावचो ना. प्लॅनिंग चल्लां, काही गजालीक टायम लागता. गव्हर्मेंट लेवलाचेर आसूं, आमच्या हांगर कोणी मुद्दो मांडलो, सत्ता हांगर आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, गोंयांत सत्ता, वयर सत्ता, हय काही गोष्टी चल्लेल्या. ह्यो ज्यो काही भाग आसा आनी वाडत आसा म्हापसा मार्केट. आणि हे जे आतां म्हणटात पळय भायले 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 म्हणजे कोणी हाडून बसयले, हेणी अमक्यान बी हाडून बसोवंक ना. जशें जशें क्रिएट जाली, प्लेस क्रिएट जाली, जसो जसो डिमांड वाडलो, इट इज इकॉनॉमिक्स, डिमांड वाडलो तसो तसो ताचो सप्लाय येवपाक लागलो. आयज पयलीं डिमांड नासलो म्हणून सुशेगाद येताले. आयज प्रत्येक जाण आनी एक टॉपीक तुवेंनूच काडलेलो म्हाका दिसता, पार्किंगाचो समस्या आसा. पार्किंगाची समस्या कितें आसा, एक म्हणजे आयज प्रत्येका कडेन गाडयो जाल्लेल्यो आसा. स्टॅटिस्टिक्स वायज जर आमी पळयशात, जर पॉप्युलेशनाच्या प्रमाणान गोंयांत गाडयो चड आसात, प्रत्येक जाण मार्केटान आपली गाडी घेवन येवंक सोदता. आतां तो लायतलो खंय? दुसरो एक सांगता, ओदर जेन्ना सुरवात करतना हांवें मुद्दो म्हाजो सांगलेलो की म्हापसा मार्केट हॅज बीन इन्फ्लुयन्स्ड बाय सरावंडींग ऑल एरियाज. तशें म्हापसा पार्किंगाचो जर कोणी विचार करीत, आमी केल्लेली आसा स्टडी म्हणून सांगता, सरावंडींग एरियाचे जे लोक सगळे आसा पळय, पणजे कामाक वयतात ते बायक काडटात आनी म्हापशान दवरतात आनी हांगरसून पणजे वयतात. वेरियस रिजन आसतले. कोणी एकट्यान सांगलें हेल्मेट घालून येवचें पडना, हांगरसून वयचें पडटा. दुसरें हांव पळयता ते हांगरसून ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम बरी आहा, पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम बरी आहा. ताजो सगळो तोय भार आमचेर येता न्ही एडिशनल. जेन्ना म्हाजो म्हापशेकार किंवा आमी जेन्ना णवांक मार्केटांत खरेदी करपाक वयता तेन्ना आमकां जागो गावना. पूण ह्यो ज्यो काही गोश्टी आहा, एक ही आमकां चान्स गावली 5 वर्सांत. काही गोश्टी आमी मार्गाक लावपाक पावल्यो, काही प्लॅनिंग विशयर आहा. एकदां जर बस स्टँड शिफ्ट जाले, जे एक्झिस्टींग बस स्टँडार पार्किंग जर जागा जालो, सुसज्ज अशें पार्किंग आसा, 2 व्हिलर 4 व्हिलर सगळे पार्किंग आहा, ह्यो काही थोड्यो गोश्टी हळू हळू सॉल्व जातल्यो. आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल, आमी कोणे गार्बेज टच केलो, थोडे पार्किंग म्हापसाचें मार्केट उलयता उलयता आमी पार्किंगाचोय विशय डिस्कस केलो. दीस आयज जर खंयच्यानूय कोणूय येता टुरिस्ट जाल्यार तो हांगासर म्हापशान देंवता. इट इज वन ऑफ द पॉयंट्स टू लँड इन गोवा. म्हापसाच्यान फुडें तुमकां बीच सायड आनी बाकीचे सगळे एवेन्यूज आसा. आय सी दॅट रोड्स, तुमी म्हटलें की हांगासरलो हो एक वायट जाला, ताका ऑपोजिशन आयलें, बट बेसीक कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स आसा काय एक. सेकंडली दुसरो विशय तुमी कोणें टच करून, कंजेशन्स खूब जाता. एक आसा बिकॉज आतां सद्या खंडला सिवरेज लायन्स तुमचे चालू आसा, ओके, वीच इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स डेव्हलपमेंट. पीपल मायट हॅव टू सफर अ लिटल, बट इन द लॉंग रन इट इज हेल्पिंग यू. बट हे कंजेशन डिकंजेस्ट जावपा खातीर कितें प्लॅन्स आसतले तुमचे, इफ एनीबडी कॅन स्पीक ऑन दॅट? First foremost, I'm gonna consider the point put up by him, and I respect him that at least he knows that what are the wrong things and what are happening in Mapsa. And as a leader, when you know things what are happening in Mapsa, you should take some step towards it. You can't just sit at home and say, "Ami planning karta." You should come out and do something towards it. But we can't see anything towards it. First thing. And road म्हणटा पळय ती sewage system केला पळय, it was a very grand project. But the implementation of the project was very wrong. It was totally neglected by the BJP government. The reason was, when we went to our chairperson, he said that this project is for the betterment of India. I mean, for the Goans. So we all have to work toward वांगडा एक मत जावन चलोंक जाय म्हणून. And next when it came, ते म्हणटा कितें, हो प्रोजेक्ट काँग्रेसीचो. म्हणजे हांवें ताका विचारलें, जे तुमी ते ओपनिंग करता पळय, हा घातला, ताका फिनिशींग ना, ताका तेजेर वयर परत कॉन्क्रीट येयला, म्हणजे तुमी ते ओपन करूंक जाय, परत रोड फोडटले, परत करतले, म्हणजे लोकांक त्रास. म्हणजे ताका तुमकां डिसिप्लीन ना. जे कोण भायले प्रोजेक्ट आहा पळय ते अशेंच काडून दिला, म्हणजे ते पयशे कोणाचे, पब्लिकांचे, हांकां पडलेलेच ना. कोण कितें करतलो ते प्रोजेक्ट जाय घे कर. आतां तो फुटपाथ जाला. इफ यू गो थ्रू दॅट फुटपाथ, डज इट लूक लायक अ न्यू वन? न्यू वन ना. कोणाक दिला, कशेंच काडून दिला. ताका प्लॅनिंग ना. प्लॅनिंग ते सोडून दी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जे हे व्हडले आमदार येता पळय, दे आर कम टू मॅनेज द कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट आमकां मॅनेजमेंट म्हणटा ते कांय दिसत ना. दे हॅव टोटली मिजरेबली फेल्ड इन मॅनेजमेंट. जयेश थळी, एक जागृत नागरीक म्हणून हांगा उपस्थित आसा. एक बरेचशे विशय आमी उलयले, हांगासर चर्चा जाली, समस्याय लक्षांत आयले. काही गोष्टी आता तुम्ही सांगले तशें प्लॅनिंग हो भाग, उदाहरणार्थ आमचे जे शकुंतला जो पुतळो आसा थंय फ्रुट्स जे विकतात तांची शिफ्टिंग आनी परत
ही एक समस्या सगळ्यांक लक्षान आयली की प्लॅनिंग आनी कितलो प्रॉब्लेम आसलो तो. सो अशें काही टॅलंट म्हापसान नाच काय कितें. म्हापसा हें नांव एक्चुली महाप्रस्थ म्हणजे संपूर्ण गोंयांत ताजो दबदबो आसलो आनी अशा ठिकाणी अनेक टॅलंट आसा, अनेक लोक आसात आनी खास करून नवीन जनरेशन आसा, यंग कॉलेजांतले भुरगे सुद्दां, तांचो जर खंय एक मिटींग, तांचे नॉलेज आनी तांचे जर शेअरिंग जालें, तांचे मिटिंग्स घेतल्यो ह्या विशयाचेर. आतां म्हापसान समजा गार्बेज प्रॉब्लेम आसा जाल्यार सगळ्यांनी लीड घेवन तांच्यो मिटिंग्स घेवच्यो आनी तांचे सजेशन्स घेवच्यो आनी तांचे कडल्यान म्हणजे प्लॅनिंग आमकां न्ही हे खूब बरे सजेशन आनी दिशा येवं शकता. सो हांगा जर इनवॉल्वमेंट जो भाग आसा, NGO आसा आनी बाकीचे म्हापसांतले जे यंग टॅलंट आसा, खास करून हांव म्हणटा की कॉलेजींतले भुरगे आसा, तांकांय हातून इनवॉल्व करचे, तांचे डिबेट्स दवरचे आनी तांचे कडल्यान बरे सजेशन्स येतले 100% जे आमकां प्लॅनिंगाक खूब फायदेशीर ठरतले. म्हणजे एक जे आमी चौकटीन विचार करता ताचे भायर वचून आमकां हातूंतल्यान दिशा मेळूं शकता अशें म्हाका दिसता. आनी तें करप आयज चौकटीच्या भायर वचून विचार करप आयज काळाची गरज आसा अशें दिसता. म्हाका दिसता गार्बेज कोणाकूच नाका, तर आमी गार्बेज करता कित्याक? ही गार्बेज खंयच्यान येता? आतां आमी हांगा बसल्या न्ही, ते म्युन्सिपाल्टीचे थंय कांय बॉक्सां उबी आसा ते कितें? ती गार्बेज न्ही. लग्न जावन 4-5 दिसान गेले तर ती म्युन्सिपाल्टी ती गार्बेज लिफ्ट कित्याक करिना? आनी एक हांगासर प्रश्न येयलो, रोड वायडनींग शेतकऱ्यांनी आडयलें. कित्याक आडयलें? शेतकऱ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतलें ना रोड करतना, की तेंच्यांनी मुद्दम आडयलें की म्हापशेचो प्रोग्रेसूच जावचो न्ही. आनी एक गोश्ट म्हणजे भायले येवन बाजारांत बसता, हे कित्या खातीर बसता? तांकां कोण एलाव करता? परमिशन कोण दिता तांकां बसपाक? कोणूय येयले बसले 4 दीस रावले, आपूण म्हापशेकार म्हणून सांगलो आनी जावं तो जागो थंय म्हापशा मार्केटान ऑक्युपाय केलो. ते दिसा तुका अक्षरशा एक एग्जाम्पल सांगता. एक बाबडी तिसऱ्यो विकपाक कपड्याच्या शॉपा कडेन बसलेली. हांवें म्हणलें माय कश्यो तिसऱ्यो? 100 रुपया रे बाबू. तूं म्हणलें मार्केट सोडून हांगा कित्याक गेल्या? ते धांवडांक घालतात मरे, दादागिरी करता. आमी कोणा कडेन वचपाचें? खंय वयतले? क्वेश्चन्स खूब आसा. पब्लीक पार्टिसिपेशन जायना म्हणटा, डेव्हलपमेंट लॉंग टर्म वचपाक जाय, खूब खंय तरी कमी पडटा. बट एट द एंड ऑफ द डे हांव तुमकां कावन्सिलर म्हणून विचारना, हांव जनरल एक नागरीक म्हणून विचारता, म्हापशा मतदारसंघाचो नागरीक, की एट द एंड ऑफ द डे दीस आर द पीपल हू सफर न्ही, वी आर द पीपल हू सफर. सो त्या खातीर खंय कशें, हाव डू वी गो अबावट? वॉट डू यू थिंक? की गार्बेज सारको आतां मेजर इशू आसा जो जनरेट जाता म्हापसा मार्केटान किंवा प्रत्येकाच्या घरान, बट तो डंप जाता एका जाग्यार, ताजेर आमचे कडेन सोल्युशन्स ना. सोल्युशन्स आसा जाल्यार कितें करूया ताजेर? गार्बेज जो इशू आसा हो व्हेरी सेन्सिटीव इशू. पयलें म्हणजे गार्बेज तयार करपी कोण? तर स्वता आमी. हांवूय म्हज्या घरान गार्बेज तयार करता, पण ती तयार करता आसतना थोड्यो आमकां सिवीक सेन्स आमी लक्षांत दवरूंक जाय. कारण आमी कितें करतात, खुबश्या वेळार हांव म्हाजी जो प्रभाग आसा तो शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सी तेकोन आसा आनी जास्तीन जास्ती हांव सफर जाता. कारण एके सायडीन म्हाका आसगांव पंचायत पडटा, दुसरे सायडीन काणका वेल्ला पंचायत पडटा आनी म्हाका गार्बेजचो खूब त्रास जाता. कारण लिफ्ट करतना हांव आमच्या वॉर्डान गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन, वेट गार्बेज, ड्राय गार्बेज सगळे प्रोसिजर आमी चालू आसा म्युन्सिपाल्टी तर्फे. तरी आसून गार्बेज डंप जाता. हे पॉयंट्स क्रिएट जाल्ले आसा. कारण लोकांक आज आपली गार्बेज जे पंचायतीन रावतात तांकां दिसता की ही गार्बेज वचून म्हापशान उडयली जाल्यार म्हापशाची म्युन्सिपाल्टी तिची खबरदारी घेतली. पण ह्यो ज्यो बारीक सिवीक सेन्स आहा, आमी डस्टबिनां दवरपाचे प्रयत्न केले. आतां किटलेकारान म्हटलें की शिमेर आमी डस्टबिनां दवरतात, थंय आमी एक गार्बेज डंप म्हणून तयार केला. इवन आमी ताका बॅरिकेड्स घातले आनी तेतून लोकांक आमी प्रोत्साहीत केले की ह्या डस्टबिनान तुमी उडया. बेसिकली तुम्ही म्हणटा की एड्युकेशन जाय, ते केलें तुमी, बट ते लोकांनी समजूंक जाय. स्वता पयलीं आपूण अकाउंटेबल जावपाक, दॅट इज वॉट यू वॉन्ट टू से. आनी एक सर इम्पॉर्टंट गजाल इज बस स्टँड. लोक आमी म्हणटा मार्केटाक येतात, पूण ते खंय येता ते ऑब्वियसली बस स्टँडाचेर येता. सो बस स्टँड इज समथींग वॉट वॉज कंजेस्टिंग, ओ आय थिंक इज अनदर मेजर इशू. ताजे फुडें प्रोजेक्ट जाला. आतां कोणे तरी म्हटलें की रोड वायडनिंगाक शेतकऱ्यांक कॉन्फिडन्स, ताणें म्हटलें की शेतकरी जागा दिवंक ना. तुमी म्हटलें की शेतकरीन कॉन्फिडन्स तुमी घेतलो काय ना.
आता बस स्टँड सारको एक प्रोजेक्ट येता. आय होप सगळ्या पब्लिकाक जे मतदारसंघाचे किंवा ते एटलिस्ट म्हापशाकारांक तरी तांच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेतला आनी अकॉर्डिंगली तांचे सजेशन्स घेवन हें जालां अशें दिसता तुमकां? ना, हें अशें अजिबात जायना. म्हापशाकारांक अजिबात कॉन्फिडन्सान घेतलें जायना. कित्याक जाणा आतां हांव तुमकां आमच्या डेप्युटी सीएमाचो मॅनिफेस्टो सांगता. फ्युचर प्रपोजल ताणें सांगलेले 2012च्या इलेक्शनाक. तितून कितें सांगलें ताणें? इम्प्लिमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लॅन ऑफ म्हापसा केलो ताणें. मास्टर प्लॅन आसा आज मास्टर प्लॅन पयलीं जाग्यार जाय आसलो. मास्टर प्लॅना प्रमाणे लोकांक मागीर सारकें कॉन्फिडन्स येता. आज मास्टर प्लॅनूच जाग्यार ना आनी वचत थंय हें डेव्हलपमेंट तें डेव्हलपमेंट सगळें अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. त्या खातीर ही सगळी समस्या उद्भवता. दुसरें सांगलें कितें? सोल्युशन टू पार्किंग प्रॉब्लेम तें जावंक ना. एक्सटेंशन ऑफ म्हापसा बस स्टँड हें आजून आमकां दिसना. हे 5 वर्सां जालीं आनी हेज्या फुडें तुमी आतां एक्सटेंशन केन्ना करतले? मागीर स्ट्रायव फॉर प्लास्टीक फ्री एनवायरमेंट. आतां हे तर प्लास्टीक फ्री तुमी एनवायरमेंटात तेजेर तुमी सिन्सियर आसले, कावन्सिलर तेजेर सिन्सियर आसले. आज इतकी गार्बेज जावचीच नासली. आज डोर टू डोर तुमी म्हणटा अवेरनेस केला म्हणटा. तुमचे अवेरनेस घरा घरा पावना. कित्याक सांग तुमी डस्टबिनां दिल्लीं पळय वेट आनी ग्रीन, ब्लॅक आनी ग्रीनाची, ती लोकांक अजून खबरूच ना. तुमी म्हणटा कितें एक दीस आमी ड्राय व्हरोंक येतले, 2 दीस आमी वेट व्हरोंक येतले म्हणजे केन्ना येयत ना. येता तेन्ना दोन्ही वांगडाच मिक्स करता. तुमच्या कडेन पयलीं प्लॅनिंगूच ना. म्युन्सिपाल्टीन पयलीं आपलें घर सारकें करूंक जाय आनी मागीर दुसऱ्यांक ब्लेम करूंक जाय. दुसरे सारकें वेवस्थीत दवरता. तुमी आतां ते पयलीं तुमी सगळ्याक डस्टबिनां आसलीं, तुमी रेजोल्युशन घेतलें आनी रस्त्या वयलीं डस्टबिनां नाका म्हणून लायलें. कित्याक सांग रस्त्यार लोक गार्बेज उडयता म्हणून. आज तुमी सगळ्यांक ही सुडान दिल्लीं, ही सगळीं डस्टबिनां दवरल्या व्हडलीं व्हडलीं आनी आतां तुमी सांगता कितें दुसऱ्यांचेर ब्लेम घालता. शेजारीचो येता ह्या विलेज पंचायत येता तितून उडयता. हेका जबाबदार कोण? तुमी CCTV घाला न्हू. तेजेर तुमी उपाय करूं येता. तुमी उपाय करपाक तयारूच ना. तुमी कावन्सील रेजोल्युशन घेता. एक नगरसेवक म्हणटा कितें आमी लोकांक फायन घालूंक जाय. अरे फायन घालपाची तुमचे कडेन यंत्रणाच ना. मागीर हो प्रश्न सुट्टलो तरी केन्ना? विषय खूब आसा म्हापशा मतदारसंघान आनी सगळेच आमकां केटर करपाक मेळना. बट मेजर इशू आसलो तो म्हाका दिसता म्हापसा मार्केट तुमचें गार्बेज जी तातूंतल्यान जनरेट जाता, रोड जे डिकंजेशन जाता. हांव एक म्हणपाक सोदता की तुमी म्हटलें की आपणे आमच्या स्थानीक आमदाराचो आपूण मॅनिफेस्टो वाचलो की मास्टर प्लॅन आसपाक जाय ABCD. हांव म्हणटा की चल आतां प्रुडंट एक मास्टर आपलो मॅनिफेस्टो जर करपाक सोदता तर 1 लायनर 1 इश्यू फॉर म्हापसा मतदारसंघ तो तुमच्या लागचो जिवाळ्याचो आसो कसलो आसो तो कितें आसतलो? तुमचो विशय कितें आसतलो? कितें एक 1 थिंग दॅट शूड कम इन द मॅनिफेस्टो फॉर 2017 इलेक्शन कितें आसपाक जाय? गार्बेज प्लांट किंवा ताका डिस्पोजल? गार्बेज इज अ मेन इश्यू. इट हॅज टू बी टॅकल इन वन. व्हॉट इज दॅट 1 इश्यू दॅट यू वॉन्ट टू बी हायलायटेड इन द 2017 मॅनिफेस्टो? सी तुम्ही आता जशें पळयता त्या प्रमाणे म्हापशाकार सुद्दां पळयता जेन्ना जोडटा पळय म्हापशाकार खुबशे लोक म्हापशाकार पयशे मोडूंक सोदता, भोंवपाक सोदता. म्हापशान भोंवपाक कांयच ना. लोक सगळो वयता म्हापशा भायर वयता. So what you want to develop the city at least where people feel happy to be here rather than just living for everything we go and spend in Penji. So what do you want? Beautification and leisure areas that you want. Expand the city in a proper way. ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आमच्या म्हापशान जे रस्ते आसा रियली कंजेस्टेड. म्हाका तर अशें दिसता खोर्ले जर कोणें सादारण शीक जालो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावता म्हणसर वाटेकूच वयर वयतलो. वयल्या हॉस्पिटलान तो हॉस्पिटलान वचोंक पावचो ना अशें म्हाका दिसता. ट्रॅफिक सेन्स आणि रोड डिकंजेशन तुमचें कितें आसतलें? जे कितें प्लॅनिंग स्टेजीचेर आहा ते फुडल्या 5 वर्सांक वेवस्थीत कंप्लीट करून गावचे. सो तुमचे प्रोजेक्ट्स येवचे. एका शब्दान सांगपाचें म्हणल्यार इंग्लिशीन म्हण आसा एनीथींग इन एक्सेस इज अ पॉयझन. ते एक्सेस कट करपाक जाय. सगळे गोष्टी जाग्यार पडूंक शकता. वेंडर्स म्हणा किंवा पार्किंग प्लेस म्हणा. म्हापसाचो विकास हेच आमचें ध्येय. म्हापशान आमकां बस स्टँड जाय खूब वर्सां जालीं ना मेळोंक. रवींद्र भवन जाय तें मेळोंक ना. आमकां जर म्हापशान जर जिम जर जाय जाल्यार तो मेळोंक ना. जो स्विमींग पूल आहा तो मेंटेन जायना ना. म्हणजे स्पोर्ट्समॅनाक आमच्या वाव ना. आनी म्हापशान अश्यो ज्यो खुबश्यो गरजो आसा आनी ज्यो पळय सांगलेले पळय आमकां 5 वर्सां करता म्हणून ती म्हाका दिसता फुडल्या 50 वर्सां जर डायरेक्ट म्हणीत जाल्यार बरें पडटलें तें. व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक. I wanted to say a same thing that the grounds which were there are totally gone. People can't go for a walk also. फाटी पळयत जाल्यार आमी कसलो शो जाता मदींच स्टंट शो जाता त्या जाग्यार क्रिकेट बीन खेळोंक जाता त्या जाग्यार. आनी इट्स एक्सप्लोटिंग द रुल्स ऑफ स्पोर्ट्स. सो स्पोर्ट्साक एक आनी कला जी कोणा कडेन आहा तांकां प्रमोट करपाक कितें तरी प्लॅटफॉर्म जाय. हे सगळे सांगता ते गोष्टी बरोबर आहात, कमी काय ना. पण जोपर्यंत मनशाक शिस्त येना आनी एकामेकांक शिस्तीन सांगना बाबा हे अशें कर तशें कर, प्रेमभाव आपुलकी ना,
तो पर्यंत म्हापसा सुदारचे ना तो ही प्रयत्न शिस्त करते कोणे का? घालची? आमदारान घालची, नाही, काउन्सिलरांनी आमदार घालची, घालूच चेअरपर्सन शकता, घालची, डायरेक्ट पंचायत करता. काय आम्ही स्वतः घालची? आम्ही स्वतः न्ही, अशी कमिटी कशी करपाची, हेतुलो एक तेतुलो अशें घेवन संवादांनी घेवपाची अशें. म्हापसा हे कलेचे माहेरघर म्हणटात. कलाकारांक हांगा खंय वाव ना. तो वाव मेळपा खातीर गेली कितकीशी वर्सां आमी आमच्या आमदारा कडेन मागता आमकां रवींद्र भवन जाय म्हणून. ते रवींद्र भवन तेणी ह्या कलाकारांक प्लॅटफॉर्म मेळचो. म्हाका एक सांगपाचें आहा, हांव आतां ल्हानाचो व्हड हांगा जालो म्हापशां, पण म्हापशा हे आसा तशें आहा की आमकां आमच्या भुरग्यांक आतां फुडाराक कितें पळोवंक मेळटलें बरें तें इतलेंच आमकां सांगचें. म्हापशेचे डेव्हलपमेंट जातले जाल्यार ताका पयली खातीर ज्या पक्षाचो आमदार आसा त्या पक्षाचे कावन्सील आसूंकूच उपकार ना. ते आसत जाल्यार एकामेकाचे साटे लोटे आसून अशेंच पाट पडटले. पॉयंट म्हत्वाचो सांगूंक सोदता हांव, हायजीन जे आसा न्ही ताचेरूय फोकस करचो. म्हणजे मिरामार जशे फेरीवाले बी आसा पळय बसतात आनी ते हे दितात बेलपुरीवाले बी, तांकां जे कितें प्रिकॉशन्स घेतले वताय तर हांगा म्हापसानूय तशे तरेच्या गोश्टींचेर फोकस करचे की आमचे जनतेचे जे हायजीन आसा, फाल्यां तांकां हेल्थ प्रॉब्लेम जावंक जायना. हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. तो हांगा एक मेन फोकस जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके, विशय खूप आसा. मार्केट, बस स्टँड, गार्बेज, रोड्स, पार्किंग हे तर विशय हेजेच आसा. बट कोणें म्हटलें हांगा रवींद्र भवन आसचें, स्पोर्ट्स पॉलिसी किंवा स्पोर्ट्समॅना खातीर कितें तरी हांगासर एक प्लॅटफॉर्म आसचो. तांच्या खातीर कोणें म्हटलें की लेजर एक्टिविटी आसचे. कोणें म्हटलें की म्हापशा म्हाज्या ल्हानपणांत जशी आसली तशीच आसा आनी ती फुडें उरतली अशी. कोणें म्हटलें हांगासर 5 वर्सांचो आमकां मॅनिफेस्टो दिवं नाका, फुडल्या 50 वर्सांचो दियात, तो तांकां रिअलिस्टीक चड दिसतलो. कावन्सील म्हणटा आनी ताचे जे आमदाराचे हांगासर पक्ष मांडलो तांच्यांनी म्हटलं की डेव्हलपमेंट जाता, पूण डेव्हलपमेंट जाता तो मास्टर प्लॅनाच्या इन सिंकान जाता काय ना हो एक वेगळो विशय आसा. विशय खूब आसा, बट हांव ऑलवेज म्हणटा की कमिटी काडची, हें आसचें तें आसचें. आमी एक रिजन घेवन आयले तुमच्या मुखार म्हापशा मतदारसंघान, मतदार राजा घेवन, आनी एक प्लॅटफॉर्म दिलो की तुमी तुमचे विचार मांडचे. पण हांव म्हणटा की हे विचार अशें तुमी मांडचे, डेव्हलपमेंट विथ पब्लीक पार्टिसिपेशन जावचो मोर इम्पॉर्टंटली, आनी तो पब्लिका खातीर जावचो. तो खंयच्या आमदाराच्या वर्चस्वा खातीर किंवा कावन्सिलर किंवा पंचायत किंवा ह्या खातीर न्ही, तर तो आमच्या खातीर जावचो. तुम्ही पळयताले अमया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, मेनी ऑप्शन्स वन नेम. वचच्या पयलीं एकूच सांगपाक सोदता की आतां आसा एकूच विश्वास, 2017च्या निवडणुकीन करूया एक नवो ध्यास, करूंक लावया भावी आमदाराक मतदारसंघाची सेवा, आणि फुडची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट.